प्रितीच्या भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सुमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वो विसवोर वोड 16 ते 18 पर्यंत। लूक चॅप्टर 8 वर्सेस 16 to 18। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। कोण ती पेटोवन कोणूच ती एके पांय लिपोंदाक लिपयना वो बाजये तोंडाक दवरिना, पूण भितर येता तितल्यांनी उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेडार दवरतात, कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपलेलें, न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत। म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात, कित्याक आसा तांकां देव ओदीकूय दितलो आनी ना तांचें लागचें जें आसा म्हूण तीं समजतात तेंय देव काडून घेतलो। प्रितीच्या भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां एक शिकवण दिता, ज्या वरवीं आमकां एकदम फायद्याची जाता। आनी आयज ह्यो 18 वडीन तो कितें म्हणटा म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्रायेन दवरात, कित्याक आसा तांकां देव ओदीकूय दितलो आनी ना तांचे लागीं जें आसा म्हूण तीं सजमतात तेंय देव काडून घेतलो। हाचे पयलीं 17 वडीन जेजू कितें सांगता, कित्याक जिकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपलेलें, न्हय म्हूण कोलचेंच ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत। भयणीनो, कितले पाटी ह्या 17 वडीचो आमच्यान खूब फायदो काडूंक जाता। एक म्हणल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें आमी शेणटा आनी ह्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, जें आतां गुपीत आहा, लिंपलेलें आहा, आमी जेन्ना ह्या उतराचेर नियाळ केलो जाल्यार जें लिपलेलें आहा तें आमच्या दोळ्या फुडें येता, पवित्र आत्मा आमकां दाखयता आनी जें शेणलां तें आमकां परतून मेळटा। पूण भयणीनो, व्हडलो फायदो ह्या वडीचो म्हणल्यार देवाच्यो वस्तू आमकां खऱ्यो सजमणी मेळपाक, देवाच्या उतराची आमकां सजमणी मेळपाक, ताच्या उतरान कितें जाणवा ह्या देवाची ती आमकां सजमोवपाक। आतां भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां सांगता की जें देवाच्या उतरान लिंपलेलें आहा तें आमकां देव आमच्या फायद्याक, आमच्या मोलाक आमकां फायदो जावपाक ताजो अर्थ आमकां दिता। म्हणटच भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता वा देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, देवाचें उतर शिकता, खूब पाटी कितें जाता भयणीनो, आमी विसरता की हें उतर फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां तें सजमून मेळटा, कित्याक हें जें देवाचें उतर देवान बरयलां, पवित्र आत्म्यान आमकां बरोवन दवरलां, तें आमकां कितलें आमी शिकल्या त्या उतराची सजमणी आमकां केन्नाच मेळची ना। म्हणटच भयणीनो, जेन्ना देव आमकां तें कोडीत कोत्ता, जेन्ना त्या उतराची आमकां सजमणी दिता, आतां आमकां जबाबदारी जाता त्या उतराची आमकां सजमणी मेळोवंक, तें उतर आमी पाडूंक आनी तें जैतिवंत जिवीत जिवन ही आतां खबर दुसऱ्यांक दिवपाक। म्हणटच भयणीनो, जो कोणाक देव हें उतर उक्तें कोत्ता, त्या उतराची सजमणी दिता, तें उतर आतां जें त्या उतरान जाणवाय देवाची आहा ती आतां कोडीत कोत्ता, आमकां एक जबाबदारी आसता, फकत तें उतर आयकोंक आनी पाडूंक न्हय, पूण तें उतर आतां दुसऱ्यांक दिवपाक। आनी आयच्या 18 वडीन जेजू म्हणटा, म्हणटच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्रायेन दवरात, कित्याक आसा तांकां देव ओदीकूय दितलो आनी ना तांचे लागीं जें आसा म्हूण तीं सजमतात तेंय देव काडून घेतलो। म्हणटच भयणीनो, देवान आमकां एक जबाबदारी दिल्या, ताणें आपलें उतर दिलां, त्या उतराची सजमणी दिल्या, ती जाणवाय दिल्या, आनी आतां
आमकां तें उतर आमकां सोजमणी दिवन आमकां तें उतर ताणें आमकां सांगलां जाल्यार आतां आमकां एक व्हडली जबाबदारी जाता. म्हणटच आमी जेन्ना सोजमता की आमचे कडेन उतर आहा पूण तें उतर आमी वापरिना, दुसऱ्यांक सांगिना, आतां भाव भयणीनो, जी जाणवाय देवान आमकां दिल्या ती पासून देव आतां काडून वतलो आनी आतां आमकां उतराची सोजमणी केन्नाच मेळची ना, कित्याक आमी ही जबाबदारी खरेपणी आमच्या जिवितान घेवंक ना. म्हणटच भाव भयणीनो, कितले आमी शिकोन, आमी सेमिनारीन वचों, कॉलेजीन वचों, युनिवर्सिटीन वचों, कितले शिकोम करूं, पूण आतां हें जें उतर पवित्र आत्म्यान आमकां नीट करून सांगलां, सोजमणी दिवन सांगलां, तें आमी पाडिना जाल्यार, दुसऱ्यांक सांगिना जाल्यार, खरेपणी हें देवाचें राज फुडें सरपाक वावरिना जाल्यार भाव भयणीनो, आमी एक दीस एका जाग्यार पावतले. जें आमकां देवान दिलां तें काडून उडयतलो आनी आतां आमचो समून देवाशी गोड आसचो आमी फकत धर्म करून पावतले, कसलेंच देवाचें आमच्या जिवितांत पावचें ना आनी आमी आमकांच फटयतले. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. हें उतर जें देवान आमकां नीट करून सांगलां ताचेर आमी नियाल करुया. हें उतर पाडूंक सुरवात करुया, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक वावरुया आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक, खरेपणी दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर दिवपाक आनी आयजतान आमीच तें उतर पाडून देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावर सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.